गोय काबीज करपाची भाषा वापरून जायरातबाजी करपी अभिनंदन लोढा ग्रुपान आपली वादग्रस्त जायरात निमणे फाटी घेतली। जायरात फाटी घेतना जांची भावना हे जायरातीक लागून दुखल्या तांची माफी मागपाचे निवेदन जाहीर केले। गृह खात्याने हे विशीं लोढा कंपनीक नोटीसूय काडिल्ली। कॉन्करिंग गोवा म्हळ्यारूच गोंय काबीज करपाची भाषा उलोवपी अभिनंदन लोढा ग्रुपाचेर निमणे गोंयकारांची माफी मागपाची पाळी। लोढा कंपनीन वादग्रस्त जायरात फाटी घेता म्हणपाचें निवेदन जारी केले। हे वादग्रस्त आणि आक्षेपार्ह जायरातबाजींचेर लोकांच्या दबावा उपरांत आणि टिके उपरांत गोंय सरकाराचे गृह खात्यान लोढा ग्रुपाक नोटीस काडिल्ली। सरकारान हे पावल उखल्ले उपरांत रोखडेच लोढान ही जायरात फाटी घेतली आणि ज्यांच्यो भावना दुखावल्या तांची माफी मागली। अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी त्या वादग्रस्त तशेंच आक्षेपार्ह जायरातीं खातीर गोंयकारांची माफी मागिल्ली आसा। अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी फाटल्या कांय दिसांनी अश्यो जायराती केल्ल्यो की ताचेर गोंयकारांच्यो भावना दुखावतले। म्हटल्यार कॉन्करिंग गोवा म्हटल्यार गोंय ताबीज करतले, गोंय ताबीज करपाचे असो संदेश दिवपी आनी असो अर्थ लागपी ह्यो जायराती आशिल्ल्यो। पोर्तुगीज राजवटी उपरांत भारतीय जवानांनी आमचे गोंय स्वतंत्र करून आमकां सुपूर्द केलें। ताचे उपरांत गोंयचेर आमी आतां गोंय आमी चलोवपाक जाय, त्याच बरोबर गोंयचेर आमचो ताबो आसतलो अशें हे अर्थ त्या जायरातींत लागतले। हाका लागून खंय तरी गोंयकारांची भावना दुखयल्ली। ताका लागून गृह खात्यान तांकां नोटीस जारी केल्ली की ह्या आक्षेपार्ह जायरातींक फाटी घेवची आनी त्याच बरोबर माफी मागची म्हणून। सो ह्या गृह खात्यान काडिल्ल्या नोटीसे वरवीं अभिनंदन लोढा ग्रुप हांच्यांनी ह्यो जायराती ज्यो आसा आक्षेपार्ह त्याच बरोबर ज्यो जायराती जेचेर गोंयकारांच्यो भावना दुखयल्ल्यो त्यो जायराती फाटी घेतिल्ल्यो आसा आनी त्याच बरोबर गोंयकारांची त्याच बरोबर ज्यांची कोणाची भावना दुखयल्ली गेली आसा तांची माफी मागिल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।